आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदूक नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता. एंटनी आनी जॉसलीन डिसुजा आयज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्लॉयड फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया, आमच्या घराब्यां पासत आनी आमच्या खासगी जिविता पासत मागुया. सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जी कोण बरी नात आनी भोव करून ह्या दिसांनी कोविड-19च्यो केसीस वाडत आसात, ते भाशेन मागुया सगळ्यांक सगळ्या वायटांतली निवार आनी जी कोण तांची सेवा करतात तांकां भरपूर कृपा आनी बळ दी म्हणून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचो विशय म्हणल्यार राग क्रोधा बोदलेक शांती समाधान जोडूंक जेवचे यात्रेन आमचेशी राव. राग क्रोध आमकां सगल्यांक येता आनी भोगता कित्याक आमी मनीस. जेन्ना राग क्रोधान आमी बरोवन रावता तेन्ना नीट थाराव घेवंक आमचे लागीं घडना. तशेंच राग क्रोधाच्या बारार आमी कितें म्हणटा आनी आदारता आनी मागीर रडटा. थोड्यांक राग क्रोध रोखडोच भितर सरता आनी रोखडोच वेता आनी इश्टागोत जाता. पूण थोड्यांक राग क्रोध येता आनी जायतो वेळ काळजान उरता आनी केन्नाय तो निवचना. असलो राग क्रोधान भरलेलो मनीस भोगसूंक वो शांती समाधान जोडूंक सोंपेपणी तयार आसना. तरी देवाच्या मोगा खातीर आनी ताचेच कृपेच्या आदारान मात आमच्यान हें सगळें करूंक जाता. बागयोन जुजे वाजाची देख घेवंक हेच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां आदार मागुया. आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिजेचो शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या माताळ्या काल चलतलो वावर आमच्या डायोसिजींत फलाबरीत जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. राग क्रोध भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक राग येता. आमी मनीस, पूण तरी आसतना ह्या वेळार आमकां येता तो सगलो राग आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरया मिसाचे भेटेन. आनी ह्या रागाचे बदलेक आमकां शांती समाधान दी म्हूण मागता आसतना
जायते फावटी आमी हो राग तसोच धरून रावल्या. ह्या रागान आमी विंगास घेवन गेल्या, रिवेंज घेवन गेल्या आनी ह्या रागान आमी जायते पाडूय घातला. असले सगळे आमच्या चुकीचें. देवा लागीं आमी बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, जगणे हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. आमेन. भागिवून जाकोबाची चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात आनी आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक आनी राग दवरूंक हुशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळ्या मेळ्ळेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी भोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालतीं रावात. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकता पूण तें पाळिना तो आपलें सारकें एका आरशान पळयता तसलो मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोकडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण स्वताची सोपून सोमूत नियाळटा आनी तिका तीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोरण्यांनी ती पाळटा. तो आपूण करता त्या वरवीं भागिवंत जातलो. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भागिवंत म्हूण चिंता ताचें भोगतीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोळ आनी निश्कळूंक भोगतीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी सर्वेस्पराच्या मेळ्ळेपणांतलो सारको नितोळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तान सोत उलयता आनी आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक आमचें जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोगती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक आमचो जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. उश्णें दिता, वाद घेना,
लॉंच घेवंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. आमचो जबाब तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 Alleluia. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूं. तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवांचो उगडाबो तुमकां जावं. Alleluia, 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 Alleluia. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. फादर कोण रे हें सुणें आमचीं फेस्तां बंद करूंक. एक तरणाटो भाव भयणीनो ह्या दिसांनी उद्गारलो म्हजेशी येवन. आनी कित्या विशीं जो व्हिडियो वायरल जाल्लो आसा, एक हिंदू आपूणच हिंदू म्हणटा तो एक भाव म्हणटा आमची बागयोंत जुजेवाजाची नोवेनां सांकवाडे जी चलतात ती बंद करतले, थंयसर फेस्त करूंक दिवचे ना आनी हेर दुसऱ्यो धमक्यो दिवन जो व्हिडियो वायरल जालो ताचे विशीं हो तरणाटो उद्गारलो. आनी हांवें ताका म्हणलें, बाबा शांत जाव, शांत जाव. कितें फादर, राग येता. आमी सदांच ओगेच रावतात. आमचो बिशपूय ओगो रावता, आमचे पाद्री ओगी रावतात आनी ते आमकां नाका जाल्ले हे भाशेन सतायतात. म्हाका राग येता.
भाव भयणीनो, हे भाशेन घडये आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक राग आयिल्लो आसा ह्या दिसांनी. आनी ह्या रागान त्या उपरांतलो प्रश्न जरी तर विचारीत जाल्यार करया कितें? ह्याच तरणाट्यान म्हणलें जाल्यार आमी दाखोवया की आमचेय लागीं जाता. आनी आमी जरी तर उठत आनी आमी जरी तर मारपाक लागत जाल्यार मागीर बंद जावचें ना. आमचेय लागीं जाता. आमी भिवकुरे न्हू. तातूंतल्यान कितें मेळटलें हेंय विचारलें तरणाट्याक. त्या उपरांत मागीर ताका खबर ना कितें मेळटलें तें. आनी हेच घडये आमकांय भाव भयणीनो जायते पावटी जाता. आमचेर कोणूय कितेंय वायट करीत जाल्यार आमकां राग येता. आनी राग येवप हें सैमीच. आमकां जरी तर कोणें वायट करीत जाल्यार राग येता. आमकां कोणें फोटी सांगत जाल्यार राग येता. आमकां कोणें घात करीत जाल्यार राग येता. वा आमचें कोणूय निसंटन करता, कोणूय आमचें पाड घालता जाल्यार आमकां राग येता. हें सैमीच. राग येना जाल्यार तूं मनीस न्हू. राग येता जाल्यार जाणा जाव की तूं मनीस म्हूण. पूण तो राग आयल्या उपरांत तो क्रोधान बदलून आमी ताचो विंगास घेवंक वेता जाल्यार कोणाक फायदो? तातूंत फायदो कोणाकूच ना. जुझेवाज भाव भयणीनो पादविगार आसलो मंगळूरचे दियोसिसीन उल्लाल पनीर म्हणटात त्या जाग्यार. आनी थंयसर तो पादविगार पयलोच जाल्लो तेन्ना मंगळूरचे वाटेर हो गांव आसा. आनी आतां थंयसर एक मुड्डिप्पू म्हूण एक दोंगर आसा. हे फिरगोजीन वावर करता आसतना जुझेवाज उक्तेपणी शिकयतालो. भोव करून जे कोण गिरेस्त आसात आनी गरीब आसात तांचे मदें जो फरक आसतलो. आनी हे गिरेस्त मनीस जे आसात ते गरिबांचो फायदो काडटाले, तांकां पिळटाले. तेन्ना जुझेवाजान जायते प्रवचन केलें. आनी असल्या वेळार हे जे गिरेस्त मनीस आसले तांकां राग आयलो. जुझेवाज आमचेर हे भाशेन कित्याक उलयता? ताका बंद करपाक जायो. तो हेच भाशेन जरी तर आमचेर उलयत आनी आमकां असो ताशीत रावत जाल्यार लोकूय आमचेर चाळवतलो. हो लोक आमकां बरो करचो ना. तांकांच भितरल्यान खातालें. तेन्ना धाडले थोडे जाणांक रातच्या वेळार आनी पादविगाराक सांगलें पण बरो ना, सोतेसांव लावपाक जाय. आनी जुझेवाज पादविगार कसो सगल्या मोगान आनी आपुरबायेन भायर सरलो रातचोच तांचे बराबर. आनी ताका काडून जेन्ना ते दोंगरार पावले, मुड्डिप्पू म्हणटात त्या जाग्यार, थंयसर पावले तेन्ना हे मनीस जे धाडलेले पादविगाराक आपोवपाक ताका मारून उडोवंक सोदताले. आनी जेन्ना जुझेवाजाक कळ्ळें की ते आपणाक मारपाक सोदतात म्हणून तेन्ना जुझेवाजान थंयसर दिमी मोडली आनी आपले हात जमणीचेर दवरले. भाव भयणीनो, त्याच वेळार थंयसर 3 झरी फुटल्यो. ह्यो झरी आयज पासून त्या दोंगरार, मुड्डिप्पू म्हणटात त्या दोंगरार आजून पासून व्हांवतात. थंयसर मिलाग्र म्हणटात तीही, त्या वाटेन आनीक सुमार 60-70 बांयो आसात. ते बांयंत उदक ना. पूण थंयसर बांयंत उदक नासतना ह्यो झरी फुटल्यो. आनी हे जे कोण पिवोवन धाडलेले पादविगाराक मारून उडोवपाक ते भिवोन पडोन गेले थंयसरले. राग आमकां भाव भयणीनो मरणा वाटेन व्हरता जाल्यार शांतताय, शांत समाधान आमकां जिवीत दिता. जुझेवाज शांत जालो आनी हे शांततायेन आपले मागणें देवाक उबारलें. देवान मिलाग्र करून दाखयली. जाल्यार आयजूय आमचेर जेन्ना हे भाशेन वेगवेगळी तरेचीं कारणां आसात आमकां रागार जावपाक, आनी आमचीं कारणां आसात तीं घडये सारकीं कारणां. खरेंच आमकां कोणें वायट केलां, खरेंच कोणें आमचेर बोगलाटन घातल्यात, खरेंच आमकां कोणें घात केला, खरेंच कोणें आमचें निसंटन केलां, खरेंच आमी इनोसेंट आसतना कोणें आमकां बेश्टे कोर्टान ओडून व्हेल्ले आसात. हें सगळें घडये खरें. आनी आमकां राग येवपाक कारण आसा जाल्यार कारण आसा तेन्ना आयचे पयले वाचपान आमकां कितें भाशेन उगडास केला. भाग्यून जाकोब चीट बरोवन आमकां उगडास करता. देवाचें उतर जें आमी आयकता, देवाचें उतर जें आमी वाचता, तें फकत वाचून आनी आयकून काबार करूंक जायना. पूण तें देवाचें उतर आमी जियेता जाल्यार हो राग आमच्यान धरून रावंकूच जायना. तो राग बदलपाक जाय. तो राग शांततायेन बदलपाक जाय. आनी शांततायेन बदली ना जाल्यार कितें जाता हेंय आमकां आयज जेजू शुभ वर्तमानान सांगता. आमकां घडये कसलेंय कारण आसा रागार जावपाक, जावं आमचीं उतरां, जावं आमची वागणूक एकामेका सोवें. आनी असल्या रागाच्या वेळार आमी
बो करून वेगवेगळी उतरां उलयता. आयज आमी गाळयो मारून उलयता. असल्या उतरां विशीं जेजून सांगलां, खरेंच असलीं उतरां जी तुमी उलयल्लीं आसत रागाच्या वेळार ती तुमकां न्याय सदरे मुखार आनी न्याय सभे मुखार उबी करपाक पुरो. ह्या पासत आमची उतरां बो करून आमकां राग येता तेन्ना, आमच्यो करण्यो आमकां राग येता तेन्ना दमावन दवरपाक आमकां देवाचो आत्मो जाय. जरी तर आमी अशें करिना आनी एकामेकाचेर फकत रागूच काडपाक रावले जाल्यार कितें जाता तें आमी जाणा. आमी आयज पासून कितल्योच केसी कोर्टान आसात, पुलीस स्टेशनाचेर केसी आसात, आमी एकामेकाचेर घातलेल्यो केसी आसात. थोडे पावटी राग काडपाक, थोडे पावटी देख शिकोवपाक, थोडे पावटी बेश्त्योच करून दवरलेल्यो केसी. जायते पावटी आमी चुकता आनी खरें चुकता तेन्ना आमी जेन्ना चूक केल्या त्या मनशाचेर रागार जाता वा ताचेर आमी व्हडलें बॉन्ड करता तेन्ना ताच्या जिविताचेर कितें परिणाम जाता हें आमी केन्ना चिंतता काय. फाटीं जेन्ना ही केस जाल्ली पातकुराचेर कोणें एटॅक केल्लो तरणाट्यांनी, लोकांन सगळ्यान जायतो बोवाळ केलो, जायते उलयले. कोणें चिंतलां काय हे जे तरणाटे जे आसात तांच्या जिविताचेर कसलो प्रभाव जाला काय, तांच्या वावराचें कितें जालां काय आयज, वो आयज ते कितें करतात काय. होच लोक जो सगळो भडकोन मुखार सरलेलो MLA पासून थंयसर पावलो आनी हो आवाज केलो, जाल्यार ह्या रागान कोणाक फायदो जाला आयज. पातकुराक फायदो जालो, पादविकाराक फायदो जालो, लोकांक फायदो जालो, ह्या तरणाट्यांक फायदो जालो, वो कोणाक फायदो जालो काय हें चिंततात काय आमी जेन्ना आमचो राग दाखयता तेन्ना. ह्या दिसांनी घडये आमकां जायतो राग येता, पॉलिटिकल राग. जे भाशेन आमचे पॉलिटिकल पार्टीज ह्या दिसांनी करतात, बिहेव करतात, आमकां जायते जाणांक जे कोण वेगवेगळे पार्टीक सपोर्ट करतात तांकां राग येता. एक एकलो भायर सरता, कोण रिजायन करता, कोण भितर आसतना एक उलयतालो तो भायर येवन दुसरे भाशेन उलयता, एक्सपोज म्हणून करता. हें सगळें ह्या दिसांनी चालू आसा आनी हें केन्ना जाता, रागान जाता. जरी तर शांततायेन आसतना ह्योच वस्तू केल्ल्यो जाल्यार घडये सारक्यो जावपाच्यो. खरेंच तो एक्सपोज म्हणटा तो सारको जावपाचो. पूण आतां जेन्ना म्हाका कितें मेळना देखून हांव रागार जाता, म्हाका सीट मेळना म्हूण हांव रागार जाता, म्हाका टिकेट मेळना म्हूण हांव रागार जाता, वा म्हाका पोजिशन मेळना म्हूण हांव रागार जाता आनी देखून भायर सरोन हांव एक्सपोज करता. सारकें काय हें? भाव भयणीनो, हो राग क्रोध आसा तो आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आपयता. आमी शांत समाधान ताचे बदलेक घेवपाक जाय आनी हें शांत समाधान घेयत जाल्यार जायत्यो वस्तू जाग्यार पडटल्यो. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जुजेवाजाचे मजतीन आमकां करपा मागुया. जुजेवाजान हें केलां, आपलो जीव काडूंक सोदताले तांकां ताणें रागान आनी क्रोधान तांचेशी वागचे बदलेक तो शांततायेन वागलो, देवान वाचयलो, देवान मिलाग्र केली. म्हणटच जंय खरेंच आमकां राग क्रोध येवपाक जाय, आमकां कारणां आसा, थंयसर जरी तर आमच्यान हें शांत समाधान हाडूंक जाता जाल्यार मिलाग्र घडटलीच. मिलाग्र घडनासतना रावची ना. जुजेवाज आमकां शिकयता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. जितलीं कारणां आमकां आसात आयच्या दिसाक ह्या वेळार आमी आमच्या मनान हाडुया, खंयचीं कारणां तुका आसात आयज हो राग धरपाक. कोणें तुका वायट केल्लें आसा, कोणाचेर तुका राग आसा, कोणाक तुज्यान भोगसूंक जायना आजून पासून, तुका कितें फायदो आसा तातूंत. जाल्यार हातूंत शांत समाधान जाय जाल्यार ह्या आल्ताराचेर आतां जेजू येता. आपलें उतर ताणें आमकां आतां दिलां, हें उतर आमी घेवया. फकत आयकलें, बरो सेरमांव सांगलो फादर म्हणलें आनी गेलें जाल्यार जायना. पूण आमच्या जिवितान एक भागान तरी तें आमी आयज खरें करुया. एकल्याक तरी आमचेर राग आसा वा आमकां तांचेर राग आसा जाल्यार तें शांत समाधान बदलूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता, तो आमच्या काळजान येता. ताका घेवन जें कितें आमच्यान जावचें ना तें आमी करून दाखोवया. म्हणल्यार मिलाग्र आमचे वरवीं घडोवन येवं आनी ही मिलाग्र आमकां जी घडटा ती एकामेकाकी आदार करतली. रागाक लागून जे कोण त्रासान पडलेले आसात, रागाक लागून जे कोण कोश्टांत आसात आयज, जांचें जिवीत साणून पडलेलें आसा, तांकां ही मिलाग्र जावं हीच कृपा आमकां मागून आमी जेजूक आमचें जिवीत भेटयता आसतना ह्या आल्ताराचेर सगळे तरेचो आमचो राग आसा तो हे भेटवणेंत उबारुया. सगळीं उबी रावया.
आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले शांती समाजाचे आनी बोगसोण्याचे दूत जावन राग क्रोध आसा तितलोय नोपयत करून वावरूंक आनी अशेंच आपले पोरचेकूय आपल्या जिविताचे देगेंतल्यान ते तांकां श्रुती जावंक आनी चालू आसलेल्या परिशोधीचो विशय एकचार सहभागिलीपण आनी विसावन मनान दवरून पवित्र सभेक हे दिशेन जायते ओत्मीक बरेपण येवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपले पोरचे पासत निस्वार्थी मनान वावुरतना शांती समाधाना आड जें कितें आसा आनी येवजिता ताचेर उपाय सोदून काडून आनी भारत देशान तशेंच आख्या संवसारान पेटलोल्या राग क्रोधाचो उजो पालोवंक आनी दुस्मानकायो सोंपून वावरूंक तशेंच येतेल्या वेंचणुकेंतल्यान बरो सरकार गोंयांत निवडून येवन देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मनशांकूल जेन्ना आजून कोश्टवता तेन्ना आमी दोयाल जावंक घोडटा तो आदार सहकार एकामेकाक दिवंक आनी एकामेकाचो सांबाळ करून उपाय घेवंक बाबाचो आदार मागुया. हो आयचो नोवेनाचो दीस डायसिजनाच्या शिकवणेक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागून तांचो वावर फलाबरीत जावन बापा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मागुया जो बोवाळ ह्या दिसांनी चल्लेलो आसा सांकवाडे तो शांत जावंक आनी जे कोण ही उचांबळाय करूंक सोदतात, राग क्रोध घालपाक सोदतात, हेट्रेड स्प्रेड करूंक सोदतात, तांचेर किरीत भाशेन आशिर्वाद घाल, तांकां शांती दी म्हूण तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. आयकून घे बापा. सर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी आनी हेरूय जी आमी मागूंक नकळो ह्या वेळार ती तूं मानून आयकून घे आनी आमकां तुज्या मोगाची कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C38. Tukac Papa, sort moje, dita tuka ekane. Tukac Papa, sort moje, tuciec te korkoshele. Moje hatke, moje pajke, svikar kor, auta koshe. Tuzo mojmo, porkot koru, shukobor, sokliam tiju. Tukac Papa, sort moje, dita tuka ekane. Tukac svopta, sort moje, tuciec te korkoshele. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हाताबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलपरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचोरकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोरकी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोर घुटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आयचो दीस करीत भाशेन
आमच्या दिओसिसीच्या शिक्षणीक वावरा पासत आनी तरणाट्यां पासत भेटयला. जाल्यार आमचें शिक्षण जें आमी घेता तातूंतल्यान आमकां राग येता तेन्ना आमी कशे भाशेन उलोवचें, कशे भाशेन आमी वागचें हें आमी शिकूंक पावूं. आनी सगळीं आमची तरणाटीं उचांबळ न्हय पूण शांत आसूंक आमी मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल, तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगला जेजू, मोगला जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बाबोयनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजाक एकूच जीव आमचे सोवे सोमेस्तांक देवा रूपले
कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरेन सांगता म्हाका पावले तूं सर्वेस्परा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्योन जुजेवाजाचे मोजतीन पिडेस्तां खातीर हे मागणें करुया. सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक पिडेक आनी अडचणीक सांपडलेल्या तांय अडचणीक सांपडलेल्या तांय तुजें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवका भाग्योन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सोवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विणवणेन तुजेर आमचो बावार वाडोय आनी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावं निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका
एका निर्भाग्या एका पातक्याक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विस्वास विस्वास एक आकुतीचे माये एक आकुतीचे माये चुचरे कोर म्हजे चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जा तोर जातूर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो म्हजो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची तुजी सासणाची चाकून कशी चाकून कशी हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून म्हाका दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो विस्वास हो विस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा पोटा जायते पावटी आदी जायते फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडली कित्याक कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत हांव वतली जैत वतली हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण बियेतां पूण बियेतां पातकाचे तारणेन पातकाचे तारणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जाय म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो ओथमो म्हजो आत्मो हो तोर वर्तुता उपकार हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय जो मागता तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारिये आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कोर असोक्त काळजांच्या माग पडचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुनयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो
तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगल्या पिडेस्तां पासत करीत भशेन ह्या वेळार मागुया. पिडेस्तांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोमिया आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेवया U35. बागेवून चालल्या आमच्या बाबा विनोयत्यांक तुजी मजत पावय. साक्षी दिवंक जेजूक पावात पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय. सुसेवासा आमच्या बाबा तुजे पासो